गांवच्यो खबरो आनी खबरांमध्ये आमचे हर एकल्याचे धांव पयशे अशे कालिंबरो करूंक आसा. तेज्या फाटल्यान तरी आमचे कितें भावार्थाचीं सतांय ती उखलून धरल्यांत आमी जिणी बदली जायी सुखी वळखा जायी आनी अशें केल्या तवळ हेरांक बक्षिल्ल्या वेळार या आमी आमचे सूख वळखल्या वेळार जिवीत बरें जाता म्हणल्यार एक संदेश आसा. एका वाटेन बरें मनोरंजन आनी एका वाटेन लिसांव बरें एक्टींग आसा आनी गांवची सक्कळ स्थिती आमच्या गांवचीच जाल्ल्यान खंय घरा पळोवन घरचे संगती पळयल्ल्या जातात. काणी बरी आसली ताच्या उपरांत तांतून जावन आमकां साद्या मनशांक जिवितांत कितें घडटा हें सक्कडी एक चित्रा रुपांत तुमी दाखयलां. बरें आसा, देव बरें करूं. भोव सिंपल कॉन्सेप्ट आनी एक्टींग आनी बरें जालां आनी मस्त हांसूंक मेळ्ळें आमकां आनी आखरेचो संदेशूय भोव अपूर्व असो. पुन्हा एक दुःख म्हणजे दिसलें कांय ना. एक एंटरटेनमेंट बरें आसलें, मागीर काणी बरें आसलें, एक लास्ट संदेश बरो आसलो. हांव पालिमारच्या जायत्या फिरगसगारां सांगात हांगासर आयलां. तो भोव पळोवन भोव चड संतोसला. बरी एक काणी, जायत्या जाणांच्या मेतेरपण, हास्य आसा, बरो संदेश आसा. फर्स्ट क्लास दुसऱ्याच टायपाची आनी लोकांच्या भावनांक तशेंच चिंतनांक ताळ पडचे तसली संगत खाण घेवन ल्हान थीम तरी इंटेन्सिवली म्हणटा आमी व्हडले लांब येनासतना ताचेरच गमन दिवन मनशापणाच्यो संगती बऱ्यान भायर हाडल्यात. मॉरल लेसनी बरें आसा, तशेंच एक्टींग केलें बरें जालां. सगळ्यांक कंग्रॅच्युलेशन्स. आनी एक्टींग सुपर नॅचरलिटी आहली आनी जेजूचे उतरां विविध रितीनी परगट करीत म्हणल्यार हें एक मुवी कारण. बरें करून तुमी फिल्म हाडलां. आमी येता पर्यंत आमकां कळीत नासलें हें फिल्म इतलें बरें आसतलें म्हण. आनी तुमी धर्मीक चिंता बरें सांबाळ्ळां. बरें कर आनी लोकांक खुशाली केलां आनी सांगात मॅसेजी दिल्या, बरो संदेश दिला. बरें एंटरटेनमेंट, सगळ्यांक बरें नॅचरल तुमी दाखयलां. वास्तविकता कितें आसा पळय तें बरें करून तुमी दाखयलां आनी बरें परिणत सांगत आसा. निपूण कलाकार हातून आसात. म्हाका एक अंश बरो दिसपाक लागलो तुमचे सेन्स ऑफ ऑब्जर्वेशन. फिल्माक वा खंयचें नाटक बरोवंक ऑब्जर्वेशन बारी गरजेचें. देवदास कापिकाड बरें ड्रामा बरयतात, बस स्टँडार बसून तो सगळें ऑब्जर्व करता. पाद्र्याबाक तुमी बरें ऑब्जर्व केलां, बोट्टेराक बरें ऑब्जर्व केलां, निर्नेमाक ऑब्जर्व केलां, गवळीक मंडळीक ऑब्जर्व केलां. सगळ्यांक ऑब्जर्व करून मायन्यूटली तुमी फिल्म काडला. तुमी बांदून हाडली रीत आहा पळय, सगळी रीत ताका बरें गांस आसा, तुका बोर जायना, देखून एक कंटिन्युटी आसा. Very beautiful, amazing storyline, good acting, very proud of these young people. God bless them. आणि तांच्या मुखल्या वावरार देवाचें बेसांव मागता. मुवी भोव बरी आसा, बरी क्रिएटीव आसा, भरपूर मनोरंजन आसा, तशेंच आखरेक एक बरी मेसेजी आसा. आमकां सगळ्यांक आध्यात्मीक लिसावय आसा, मनोरंजन आसा, सामाजीक न्याया विशीं शिकोवन आसा. आमकां समेस्तांक देव बरें. बरें जालें, बरे विशय आसले, अर्था बरी जाले आनी एक्टींग बरें आसलें सगळ्यांचें. सो कॉंग्रॅच्युलेशन. अंत थोडी सामाजीक मौल्यांय आमकां मेळटात. एका फिरगजेंत, एका समाजांत कितें जाता, वाड्यांत, घरांत कितें जाता, लोकांच्या काळजांत मनांत कितें जाता तें दाखयलां. इल्लें सस्पेन्सी आसा. सगळ्यांक सांगाता घालना भोव अर्थाभरीत संदेश 2.5 घंट्याचें बरें मनोरंजन तुमी दिलां आनी जायके दोदोसकाय असली कार्य असली सिनेमा आनीक येवन आशेता. फंडासो मिस्टर इतलोच जिवितांत 17 गरज.